नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन चवथीची पयली सगळ्यात पयली तुमकां उनुनीत परबी। आमी आयज आयला अंत्रुज म्हालान फोंड्या वाठारान आसा हांव आनी म्हाज्या वांगडा आसा असो एक कलाकार जाची कला तुम्ही ह्या फुडल्या चवथीन तुमकां खंय तरी पळोवपाक मेळटली। खंयच्या ना खंयच्या तरी गणेश मंडळान किंवा कोणाच्या ना कोणाच्या तरी घरा कडेन आसतली। हाज्यो मुर्त्यो पळोवन म्हाका स्पेशली हांगासर येवचो पडलो आणि हो जो कलाकार आसा तो म्हळ्यार नंदादीप नाईक। देव बरें करूं नंदादीप नाईक फॉर शेअरिंग दिस व्हॅल्युएबल टाइम ऑफ युअर्स। म्हाका एक सांगा, पहिली चवथीची डेफिनेटली प्रुडंटाच्या पळणाऱ्याक आणि गोंयकारांक तुमची परबी आसतली। बरोबर। नमस्कार सगळ्या गोंयचे आमचे प्रुडंट पळणारे सगळे प्रेक्षक जे आसा तांकां हांव सगळ्यांत पयलीं म्हणजे ह्या चवथीची हुनहुनीत परबी दिता आणि देवान तुमची ह्या वर्साची चवथ आणि हे फूल वर्स बरे भशेन व्हरो अशें देवा कडेन मागता। ओके नंदादीप म्हाका एक सांगा, हांवें तुमचे गणपतीच्यो मुर्त्यो खूब पळयल्ल्यो आणि म्हाका दिसता म्हाका आवर्जून ह्या चवथीक म्हाका तुमच्या कडेन येवपाचें आसलें, कित्याक ती फक्त आमच्याच कोण आमी पळयता अशें किंवा खंयच्या गणेश मंडळान वता तांकांच फक्त पळोवपाक न्हू, तर जे कोण प्रुडंट सुद्दां आतां पळयता तेंच्यांनी ती पळोवची आणि डेफिनेटली त्यो मुर्त्यो तेंचे मेरेन पावच्यो आणि ते तेंच्यांनी कला ती डेफिनेटली तेजे आस्वाद घेवपाक जाय, कलेक पळोवपाक जाय। म्हाका एक सांगा, तुम्ही ही गणपती चित्रशाळा तुमचे आधीपासून असली घरानूच असली काय तुम्ही ही स्वतः आपूण जावन सुरू केली? ना, घरांच्यान तशें म्हणटलें जाल्यार तुमी पयलीं आमचे घरान काय कोणी गणपती करिनाशिल्ले, पूण आमच्या म्हाज्या आज्याक मातशी तितून उमेद आशिल्ली। चित्रशाळा आमची अशी नासली, पूण आर्टाची अशी उमेद म्हाज्या आज्याक बरी आसली। ते कांय अशे शेतकरी असले कारणान ते शेतान रेबेन डेलीच आसताले आनी सो तितूनच्यान ते कांय आपली चित्रां कितें कितें करताले आनी म्हाका तितूनच्यान एक उमेद तयार जाली की हांवूय कितें करतलो। सो तेच आमी त्या मातयेन हांव ल्हान आसतना खेळ म्हाजो चडसो बाकी सगळ्या भुरग्यांचो खेळ क्रिकेट किंवा आनी कसलोय आसतालो, पूण म्हाजो खेळ फक्त चिखलान गेलो आनी हांवें त्या चिखलानूच फक्त मुर्त्यो करप आनी कसल्यो कसल्यो करप, जनावरांची मुर्ती करप, मनशांची करप, देवाची करप अशें करता करता तें गणपतीचेर पावलें। आनी हांव म्हाजो फर्स्ट म्हणल्यार सगळ्यांत पयलीं हांवें एक आयच्यान एक 15 वर्सां पयलीं एक बारीक मुर्ती केली आमच्या घरात खातीर। ती सगळ्यांक ती कोणी अशी पळोवना, घरानूच पुजली सगळ्यांनी ओके म्हटलें की घरान ती मुर्ती आमी आयज पुजेक लावया। सो ती थंयच्यान ती पुजेक लायली आनी अशीच करून ती बुधवार पेठ सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचे कमिटीचे एक मेंबर आमच्या घरा कडेन पावले आनी ती तेंची नेमकी मुर्ती पयली फर्स्टूच वर्सा, आनी दुसऱ्या वर्साच्यान हांवें डायरेक्ट सार्वजनीक गणपती करपाक स्टार्ट केलें। सो तेणी तीच मुर्ती पळोवन म्हटलें की इतली जर सुंदर मुर्ती तुमी करपाक शकताले सार्वजनीक मुर्ती तुमची, ल्हान मुर्ती पासून डायरेक्ट व्हडली जंप असली ती डायरेक्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळातली मुर्ती। हय, सो ती हांवें पयली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ म्हणजे आमचे बुधवार पेठ फोंडा तेंची थंयच्यान चालू केली आनी हांवें ती आयज पर्यंत ती कंटिन्यू करीत आसा। ओके ओके सो नंतर तुवें म्हाका सांगलें की पयलो आपण गणपती घरान केलो, त्या मंडळाच्या कोणे तरी पळयलो, त्याच्यानंतर डायरेक्ट जंप असली तुमची ती व्हडलो गणपती, त्याच्या मदीं बारीक अशे गणपती तुम्ही केले की त्या वर्सा केले, इतको तुमकां फुल कॉन्फिडन्स असलो तांकांय बीन आनी तुमकां स्वताचेरूय कॉन्फिडन्स असलो की एक ल्हान मूर्त करप आणि व्हडली मूर्त करप, इट्स अ ह्यूज डिफरन्स। ओके, डायनॅमिक्स चेंज जाता, बारीक बारीक त्याचे डिटेलिंग चेंज जाता, कसो असलो तो जंप? तो म्हणजे कसो आसलो, एक कॉन्फिडन्स त्या टायमार येवप हो इम्पॉर्टंट आशिल्लो आनी तेन्ना म्हाजें वय खूब ल्हान आशिल्लें। पूण सांगपाचें अशी गजाल आसा की म्हाजो आज्यान म्हाका भरपूर बूस्ट केलो त्या टायमाचेर। सो आज्यान म्हाका अशें केलें की जे मनशान करता ते आपल्या कॉन्फिडन्सान करप आनी ती गजाल तुजे कडेन जातलीच, हे असो कॉन्फिडन्स फूल मनान जर दवरून जर तुवें करीत जाल्यार तुजे कडेन कांयच इम्पॉसिबल ना, हें सगळ्यांक खबर आसा। सो तेणी म्हाका दिलें आनी म्हाका अशें दिसलें की जर तो सांगता, तो जाणटो आसा, ताका सगळें खबर आसा जाल्यार हांव कितें करूंक शकता। आनी त्याच उतराचेर हांवें तें केलें आनी तें खरेंच घडलें आनी तेच्या नंतर हांवें गोंयभरान अख्खे गोंयान सगळे जे मंडळ आसा तितून मॅक्झिमम मंडळान म्हाजे गणपती आयज पावल्या। हांव तुका विचारपाक सोदतालें की हे जे सगळे वेगवेगळे मंडळस आसा पळय गोंयान, ते अशे प्रॉमिनंट जर मंडळ हांव तुका म्हणीत की फाटली इतकी वर्सां तुमी थंयसर मुर्ती हे करता, जाल्यार ती खंयची आसतली? तशें पळोवपाक गेल्यार आमी सांग्यार जे संगमपूर जे आसा ते गोंयभर गाजता, तशेंच केप्यां तुमी आयकलां आसतलें गोंयभर गाजता, तशेंच आमचे बुधवार पेठ फोंडा तेंची नांव बरेंच आसा, तशें उसगांव तिस्कार, तशें मळा पणजे, शिरोडा बाजारान आसा, तशेंच वास्को आसा,
अशें ही आमची ही जे मंडळ आसा हांव कंटिन्यू हांकां करीत आसा, हेंच्या खातीर हांव काम फाटलीं जायतीं वर्सां हांव तेंच्या खातीर खूब करीत आसा. अधून मधून बाकीची जे मंडळां आसा ती येता वता. कशें आसा बजेटाचेर सगळें डिपेंड आसा, कमिटी चेंज जाता, बजेट तेंचो ठरता, त्या प्रमाणे वयर सकयल मातसो जाय. बट युजली मंडळांचो बीन असो ब्रीफ असता की आमकां अशाच प्रकारची मूर्त जाय किंवा अशाच प्रकारचो आमकां थीम आसा, आमचो डेकोर आसा. बिकॉज केप्यां बिप्या युजली आमी आयकलां वता फूल थिमॅटीक आसता किंवा थोडे मंडळ जे वेगवेगळे आसा. बरोबर, पूण कशें आसता ते अशा मंडळांची रिक्वायरमेंट आसताली पयलीं, पण आतां अशें आसा की म्हाका कसो जाय, तुका कसो जाय आनी आमचे थंय कसो बरो दिसतलो, जाल्यार हांव कितें करता, एक चवथ जाली काय त्या मंडळा खातीर हांव काम करीत म्हाजें चालूच आसता, मायंडानूय आसता आनी स्केचूय म्हाजे मारप आसता की बाबा ते जाग्याचेर खंयच्यो मुर्ती आनी कसो सेट बरो दिसतलो त्या प्रमाणे हांव काम करता. एक दोन दोन स्केच मारता, तितूनचो तांकां खंयचो आवडटा त्या प्रमाणे हांव मागीर तो करता, बजेटाक बसता तसो. ओके, बरें. आतां चवथ चालू आसा, लोकूय बिजी आसतले आपापल्या गणपती भितर. थोडे जे कोण फ्री आसा पळय, आतां इफ आय वॉन्ट टू रिकमेंड दोज पीपल की हे गणपती तुमी पळयचे, तुवें आतां थोडी मंडळां सांगली, आतां हातूर भितर जर एक स्पेशल जर केस आसा खंयची किंवा एक स्पेशल मुहूर्त तुका तुजी अटॅचमेंट आसा फॉर द पास्ट सो मेनी डेज दॅट यू बीन वर्किंग, जाल्यार ती खंयची आसतली? तशें सांगपाक सुद्दां हे वर्सा जायतीं वर्सां जालीं बरे बरे गणपती केले, पूण हे वर्सा स्पेशली गणेशोत्सव मंडळ वाडे कुर्डी सांगे गोवा हांणी 25 वर्सांच्या निमतान आमी एक स्पेशल मुहूर्त तेंच्या खातीर एक केल्या. अजून पर्यंत गोंयान अशी मुहूर्त जावनाशिल्ली. म्हणजे ही फक्त माती यूज करून, प्लास्टर ऑफ पॅरीस किंवा अशे थर्माकोल आनी कागज तसले कांय कपडो तसले कांय यूज करनासतना फक्त आनी फक्त शुद्ध मातयेची मुर्ती आमी केल्या तेंच्या खातीर स्पेशल. ती जायतीं वर्सां हांव तेंच्या खातीर चिंत्तालो की बाबा हे मंडळा खातीर ही मुहूर्त करची किंवा 25 वर्सां जी गणाली सेलिब्रेशन आसतली तेन्ना करची, जे बारीक मंडळ आसता तेका. सो ती एक मुहूर्त अशी केल्या मातयेची, तेका मुवमेंट आसा, झपाळ्याचेर ती मुर्त आसा बसलेली आनी ती मूव जाता फूल. सो आमी तो एक फर्स्ट टायमूच असो म्हणजे एक हे घेतला. हय, सो देवाचे कृपेन आनी तुमी सगळ्यांच्या आशिर्वादान ही आमचो एक स्टेप आसा तो सक्सेसफूल जावपा खातीर तुमी सगळ्यांनी थंय वचून मुद्दम थंय मुर्ती पळोवची. गोंयभरान आनी जायते आसा, पूण हितून ही एक मुर्त आसा ती सामकी स्पेशल आसा. बाकी सगळ्याक तुमकां वेगळे वेगळे पळोवपाक मेळटले, पूण अशी एक मातयेची मुर्त हालता ही फर्स्ट टायम तुमकां गोंयान पळोवपाक मेळटली. म्हाका खबर ना हेज्या फुडें परत गोंयान कोण करतलो काय म्हाजे कडल्यान अशी घडटली काय ना ती खबर ना, पूण खरीच सांगपाक म्हणल्यार आमी इतले वर्सांची मेहनतीन म्हाका हे फावटी सारकें मन सारकें म्हणजे अशें खूश जालां की ती मुर्त पळोवन. आनी जितले लोकांनी पळयल्या तितल्यांनी म्हाका कॉल फोन हे अजून येत आसा. जितले लोक थंय वता ते आपूण जर एकटो पावलो जाल्यार सगळे फॅमिलीक घेवन वचपाची तयारी. सो इतकी आवडल्या, प्रतिसाद बरो आसा. सो तुमकांय हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता जे तुमी वचून हेजो दर्शन घेवचें आनी परत ही गोश्ट तुमकां मेळची ना पळोवपाक. सो सांग्यार वाडे कुर्डी ह्या मंडळान ही मुर्त घडोवन घेतल्या. नजीर बाब, आणि एक म्हाका सांगा की जशें आमी उदक म्हटलें की थीम डेकोर, चडशे मंडळ आतां तुमकांच विचारता की खंयचो बाबा थीम आमच्या एका मंडळाक सूट जातलो, त्या एका आमच्या जे आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा त्या एका सूट जातलो. डेकोर वायज सुद्दां तुमी आतां एडिशनल डेकोर फक्त आतां कितें आसा मुर्तच करिना. आतां ही जी मुर्त आसा फाटल्यान ताजेर सॉलिड डिटेलिंग आसा. म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली मुर्त पेंट मारलो बाबा दोळे बिळे बरे केले, इट इज नॉट दॅट. फुडें सुद्दां ताका एडिशनल डेकोर आसा. हेज्या अपार्ट फ्रॉम दॅट स्पेशली सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ म्हणटा तेन्ना आमी ताका सायडीक जो डेकोर आसता एडिशनल तसलोय तुमी युजली ते थिमॅटीक करपाक हे करता, पिच करता. ते एक्चुअली कशें आसा, बेश्टी एक सिंगल मुर्त तुमी म्हटलेले प्रमाणे ते एकदम करेक्ट असो हें आसा की मुर्त फक्त उरली ना. मुर्त गणपती जे आसा आमी म्हाजें इंटेंशन अशें आशिल्लें की मुर्त सगळेच करता, गणपती हो सगळेच करता, पूण कितें तरी अशें स्पेशल आसपा जाय जेजे खातीर लोक वळोन येवपाक जाय. सो हांवें चडशें काम कार्विंगाचेर दिले, जशें की मुकूट आसता, आमी रथावयले गणपती केले. म्हणजे अशें कार्विंग जे खंय करपाक मेळटा म्हाका आनी चित्रां खंय घालपाक मेळटा तसले सेटांचेर आमी चड काम केलें हेज्या पयलीं. आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार तुमकां कशें आसा, हे एक वायट गजाल आसा, गेल्ले एक चवथीक थोडे दीस आसतना विजय खातू सर जे आसा ते एटॅक येवन आमचे म्हणटी ना जाले, पूण तेंचो बरो मोठो हातभार आसा म्हाज्या फाटल्यान, तेजो आशिर्वाद आसा. तेंची कार्यशाळा हांवें जॉयन केली आनी बरीशी आयडिया आमकां मेळ्ळी.
मुंबईन हांव गेलो आनी मुंबईन म्हाजे येवप वचप आशिल्लेंच. सो थंय जर कितें नवें कितें आसत, मुंबय नवें कितें पावलें काय ना, सर म्हाका फोनाचेर किंवा थंय हांव पावले नंतर तेजी म्हायती दितालो की अशें अशें आसा गजाल. ते मुंबयच्यान हांगा गोंयान पावत सर 10 वर्सां लागता, कमीच कमी 5 वर्सां तरी लागताच. पूण फोन कॉल हवे आसता, ती डायरेक्ट मेळटाली. तेज्या खातीर हांव आनी मातसो हांगसर गोंयच्या पेक्षा आनी मातसो 1-2 स्टेप फुडें आशिल्लो. कारण ते सो ते डायमंड्स मेळटा, जशें आमी हांगा आतां वर्क केलां, हे सगळे जे आसा ते सगळे सराले थोडीशी आमकां आयडिया आनी म्हायती ती कितें आसा तेजे कडल्यान आसा. सो हांवें ते लक्षांत घेतले पयलीं की लोकांक कितें तरी नवीन जाय. गणपती हो सगळेच करता, तो नवीन जाय. आमी मुकुटां आसा बारीक, बाकीचे आमी सार्वजनीक जी मूर्ती करता तेजे मुकुटांचें काम मुद्दम तुमी पळयात. सो ते मुकुटां आसा, हे डायमंड वर्क आसा, किंवा सायडींचे कपडे जे परी जे गणपतीचे शॉल आसा ते आमी जाता तितली ओरिजिनल, किंवा तेजे जो इफेक्ट आसा तो लोकांक एट्रॅक्ट करतलो अशेंच आमी करपाचो प्रयत्न करता. आनी जाता, पूण म्हाका अशें मनान खंय तरी दिसता की बाबा खूब कमी आसा आनी खूब तेजेर अभ्यास जावपा जाय आनी खूब प्रॅक्टीस जावपा जाय. सो देवाचो आशिर्वाद आसा, फुडें आमकां आरोग्यान बरो दवरलो जाल्यार आनी तुमचे खातीर आमी आनी बरें बरें काम करुया. आनी तुमचो जर असो आशिर्वाद आमकां मेळत रावत जाल्यार डेफिनेटली हांव तुमकां एक दीस केन्ना तरी ती म्हाजी मनाची खरीच एक मूर्ती तयार म्हाज्या मनान एक आसा ती तुमच्या मुखार दवरपा खातीर म्हाका खरोच हेल्प जातलो. तर तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आमकां जाय. बरं. आणि गजाल तुवें म्हटलं की मूर्त डिटेलिंग ताची ऑल दोज थिंग्स. एक ऑफ प्रश्न तुका विचारीत की वॉट इज द बेस्ट कमेंट किंवा एक बरो फीडबॅक जर कोणें तुका दिला फाटली कितकी वर्सां तूं आतां ह्या वेवसायान चित्रशाळेन किंवा गणपती करता, जर एक असो बरो कमेंट जर कोणें तुका दिला जाल्यार कितें आसतलो तो? जस्ट इफ यू कॅन थिंक. बरो कमेंट्स म्हळ्यार कसो आसा, प्रत्येक मनीस जो हांगा शाळेन येता आमच्या तो मुर्त्यो बऱ्यो आसा हे सगळे तो कोण काय वायट आसा काय म्हणून काय कोण वचना. पूण कशें आसा, म्हाका अशें मनांच्यान जेन्ना बरें दिसलें जे आनी बरें दिसता ते म्हणजे म्हाजे सर किरण सर आसा, किरण नायक आसा, ते बरे पैकी आर्टिस्ट आनी ते फॅमिली आर्टिस्ट, म्हणजे तेजे बापाय तेजे आजे पर्यंत ते पयलींच्यान हेजेर काम करून येयल्ले. सो ते जेन्ना हे शाळेन येतात आनी तेंचो एक एवरी टायम कशें आसता, बाकी कोणूच म्हाजे हांगसर कांय मिस्टेकी काडिना. सो ते म्हाका मिस्टेक आशिल्ली ती ते म्हाका इम्प्रूव करपा खातीर तेंचो मोठो हातभार आसता. सो ते येवन जेन्ना ही तेंकां जे आवडटा काम तेन्ना म्हाका खरेंच दिसता मनांच्यान की बाबा हें परफेक्ट जाला. सो ते जेन्ना हांगा पावता तेन्ना आनी तेंची उतरां जी आसता पळय तीच म्हाका सामकी मनान आवडटा. आनी ती तेज्या खातीर हांव चडसो काम करपाक सोदता की तेंकां हें आवडपा जाय काम. कारण म्हाका खबर आहा डेफिनेटली तेंकां जर तें आवडलें जाल्यार अख्ख्या गोंयभर लोकांक आवडटलें हें सामकें शुअर. बरें. आणि एक गजाल जर विचार तुका की समजा एक गणपती फॉर एक्झाम्पल दगडूशेठ इज ऑब्वियसली आसा मूर्त, एक वेगळो जर कॉन्सेप्ट जर आसत वेगळी नवी, लायक आता थोडे जाण बाहुबली काडटात किंवा आनीक वेगळो प्रकारची मूर्त आपले इंटरप्रिटेशन दाखयता, आर्टिस्टीक इंटरप्रिटेशन, तेन्ना हाऊ इज द प्रोसेस? तुवें तशें केन्ना प्रयत्न केला की बाबा एक वेगळो कॉन्सेप्ट लोकां फुडें हाडपाचो बीन असो? ते आमी चड करून घरांनी चड यूज जाता, कारण ल्हान भुरगीं आसता तेंकां ते आवडलेलें आसता. सो ती तसोच जाय करून फोर्स करता. सो केला आमी बीन जायत्यो मुर्त्यो अश्यो. बरें. अपार्ट फ्रॉम आतां ऑब्वियसली चवथ जावन तुका आर्टिस्टीक हे तुजे इज अ हॉबी, जो व्यवसाय वेगळो आसा, पण तुका अशें केन्ना दिसना की ही जी हॉबी आसा आपली ही फक्त एक 4-5-3-6 म्हयने खातीर न्ही, बट एक लॉंग टर्म आपले रेग्युलर आपण हे करचे असो बीन विजन आसा, कितें प्लॅन आसा तुजो की आपण आर्टिस्टिकली मातसो आनीक इन्क्लायन आसपाक जाय? बरोबर. एक्चुली म्हाजें कशें आसा, ल्हानपणा पासून म्हाजे एक मनान एक विचार घातलेलो आसा. सो तो म्हाका परत परत असो आसता की पयशांच्या फाटल्यान गेलो जाल्यार कला उरची ना, आनी कले फाटल्यान गेलो जाल्यार पयसो येवचो ना. सो म्हाका कला जाय. सो म्हाका ते फूल तेजेर कॉन्सन्ट्रेशन करून जायना. सो पयशां खातीर आसा ते म्हाका वेगळो व्यवसाय करचो पडटा आनी कले खातीर म्हणून म्हाका हे करचो पडटा. बरें. तुवें म्हटलें की कले फाटल्यान धांवत जाल्यार पयसो, आनी पयसा फाटल्यान धांवत जाल्यार कला येता. सो यू हॅव टू बॅलन्स इट ऑफ. ऑब्वियसली इतको कॉस्ट वाडटा एवरी इयर आनी लोकांक क्वालिटी ऑफ वर्क सुद्दां जाय. ते क्वालिटी ऑफ वर्क आनी एक्सपेन्सीस हाज्या मदीं तुका डेफिनेटली आपलो प्रॉफिट मार्जीन म्हणून पळोवचो पडटा. हाव हॅज द बॅलन्सीस बीन? रॉ मटेरियल घेवप आनी फायनल प्रोडक्ट दिवप? ना, म्हाका कित्याक मातशें पुरवट्टा सांगपाची गजाल म्हणजे अशी आसा की 50% म्हणजे हांगा जे गोंयान जे कलाकार आसा
खरेंच म्हाका अशें दिसता की मातयेचे जे कला कोण करपी आसा तांकां हे पयशे जे आसा लोक जे कस्टमर कितें पयशे दितात ते खरेंच पावना आनी तितून भितर म्हाजें कशें आसा म्हाका एक्स्ट्रा काम करचें पडटा सो हांव कितें करता म्हाका आनी तुमकां जो प्रेक्षक आसा किंवा मुर्तीकार जर कोणी पळयता जाल्यार तांकां हांव सांगपाक सोदता इतलेंच की गोंयान मटेरियल जें येता तें ऑब्वियसली मुंबयच्यान किंवा कोल्हापूरच्यान हांगसरल्यान येता तें डबल जावन येता आनी हांगा ते बारीकशे गजाली खातीर हे कलाकार मुंबय बी वचपाक शकना सो हांगा तांकां ते डबल सो म्हाका कितें जाता हांव ते मातशें कॉस्ट कमी जावपा लागून किंवा म्हाका एक नवें हें मेळपा लागून हांव मुंबय वयता तेन्ना म्हाका तो 50%, मातशें मार्जीन हे कमी जाता आनी हांव तितलेच ते पयशे एक्स्ट्रा म्हाका उरता ते हांव ते मंडळांचेर घालता आनी फोकस करता गणपती हय वाडोवपा खातीर हांव मातसो म्हाका बरें पडटा. आणि युजली तुम्ही हांगा जेन्ना गणपती करता पळय तेन्ना ती माती कसली असता? चिकट माती, शाडू माती? माती जायते तरेची आसा पण आमी जे तूं खंयची यूज? हय जे आमी फिनिशींग मोल्ड मारपाचो जर काम पयलीं आसत जाल्यार आमी मुंबय क्ले म्हणून मेळटा शाडू माती म्हणटा पळय ताका आमी ती मेळटा मॉडलिंग क्ले त्या हितून आमी पयलीं करून घेता ते फिनिशींग बरें जाता आनी जे बारीक मुर्त्यो आसा किंवा ज्यो मंडळा खातीर वयता त्यो आमी आमच्यो लोकल शेतांचीच माती आसता आमी शेत आसा न्ही तर शेतांची माती घेवप आनी बेस्ट आसता ती फातर मातशें तितून आसल्या कारणान ते आमकां मातशें त्रास जाता चाळची पडटा सो युजली आमी शेतांचीच माती यूज करता. आणि लोक जे प्रिफरेबली जे डिमांड करता की आमकां बरी मूर्त जाय आणि ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसूच आसूं शकता याच्या बरी आसूं शकता जो मटेरियल यूज इज प्लास्टर ऑफ पॅरिस अशा लोकांक तुजो मेसेज कितें आसतलो? आणि एस्पेशली इवन आर्टिस्ट जे थोडे यूज करता बिकॉज ऑफ दिस डिमांड लोकांक जाय म्हणून ते करतात न्ही तांकां तुजो मेसेज कितें आसतलो? हांव जरी अशें सांगपाक सोदता म्हाकाय पयलीं अशेंच दिसतालें की प्लास्टर ऑफ पॅरीस इज अ फायन म्हणजे प्लास्टर ऑफ पॅरिसा पेक्षा आनी फिनिशींग किंवा आनी मूर्त बरी जावपाक शकना अशें म्हाकाय दिसतालें कारण आमी मुंबयचे मूर्ती पळयताले आनी लोक ते म्हणटाले हे काय बरी मूर्त आसा ती प्लास्टर ऑफ पॅरीस म्हणून ती इतली जाता पूण हांव लोकांक सांगपाक शकता आनी कलाकारूय कितें करतात काम तितलेशे आमचे करिनात फास्ट करतात आनी कोणी मागीर म्हणटा ही तुमची मातशी मातयेची मूर्ती आसा ती बुरशी आसा ते म्हणटा ही मातयेची आसा म्हणून अशी दिसता प्लास्टर आसता जाल्यार स्मूथ दिसता पूण म्हाज्या हेजे प्रमाणे आनी हांवें इतलीं वर्सां काम केलें आनी म्हाका जे दिसून येयलें आदळून येयलें तें अशें आसा की प्लास्टर ऑफ पॅरिसा पेक्षा माती चड फिनिशींग दिता पूण ताका काम करचें पडटा पूण मातयेचें जें फिनिशींग आसा तें केन्नाच वचना आनी तेजे जो पेंटाचो ग्लो आसा पळय तो कसोच वचना पूण तुमी जर तितलें काम करीत जाल्यार मातशें मेहनत पडटा आनी प्लास्टर ऑफ पॅरीस आसा ती ओरिजिनल जर मोल्डाक फिनीश आसत जाल्यारूच फिनीश दिता तूं काडपाक वचत जाल्यार फिनीश प्लास्टर ऑफ पॅरिसाक येना मातयेक फिनिशींग चड येता मातयेक फिनिशींग येता तुवें म्हटलें की ताका मातसो त्रास आसा मातसो पेशन्स जाय ऑब्वियसली मातयेनूच तुमकां एक बरो प्रोडक्ट मेळूंक शकता जो तुमकां सगळ्यांक आवडटलो एट द एंड ऑफ द डे पेशन्स हार्डवर्क डेफिनेटली इन दीस शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम खूब आसा आनी हे जरी हांव तुज्या कडेन इंटरव्यू करता आनी तुज्या कडेन उलयता जायत बट आय थिंक देर इज एंटायर टीम एंटायर रिसोर्स एंटायर ब्रिगेड बिहायंड दीस पर्टिक्युलर वेंचर ऑफ युअर्स आयज जेन्ना म्हणजे लोक जेन्ना वेगवेगळ्या मंडळांनी वता तेन्ना मूर्त पळयता अरे सुंदर मूर्त एक वेळ ते कॉम्प्लिमेंट दिवन मंडळाक दिता आसतले आर्टिस्टाक दिता आय डोंट थिंक सो बट जेन्ना जेन्ना तुमी आर्टिस्टाक सुद्दां दिता तेन्ना म्हाका दिसता देर इज एंटायर आर्मी बिहायंड दॅट पर्टिक्युलर आर्टिस्ट सो तुजे जेन्ना हे इतके बरे तूं मूर्ती करता इतके हांगासर एफर्ट्स दिता पेशन्स दिता तेन्ना हाव वॉट यू हॅव टू से अबाउट द टीम दॅट इज बिहायंड यू ऑर मे बी अलॉंग विथ यू? सगळ्यांत पयलीं म्हणजे म्हाका सांगपाक दिसता की मेन जो म्हाजी टीम आसा ती म्हणजे फॅमिलीच आसा फॅमिलीचो म्हाजो प्रत्येक फॅमिलीचो मेंबर जो म्हाका इतको सपोर्ट करता आनी प्रत्येक कामाक म्हाका हातभार लायता आतां हांव म्हाजी बायलूय बी येयल्या ती सुद्दां म्हाका हातभार लायता ती सुद्दां बारीक बारीक काम जें कितें आसा तें करपाक ते भायर हो जो गांव आसा जो आमी पिरोळान आसा सद्या चिरपुड्यान आसा हो चिरपुड्यांचो फूल अख्खो वाडो जे आसा आनी अख्खी टीम हे भुरगे जे आसा ते सगळे ह्या गणपती खातीर आपलो रात दीस करता सकाळीं उठून कामाक वयता आमचें काम सद्दी रातचेंच आसता आनी सकाळीं कामाक वता रातभर हांगा काम करता सो म्हाका तरी न्हिदपाक टायम मेळटा पूण तांकां बावड्यांक न्हिदपाक टायम मेळना सो तरी ते दोनूय बॅलन्स करता दोनूय मेंटेन करता कामूय पळयता ते आपले आनी हांगसरूय एक काम करता तशेंच त्रिवेणी कला संघ हो आमचो एक ग्रूप आसा फ्लोट्स आमी थंय करता शिगम्या खातीर सो तेय भुरगे सगळे हांगा येता म्हणजे एक उमेद आनी अशें करून एक 30 ते 40 भुरग्यांची टीम आसा आमची फूल
जे जेंकां आमी आतां कांयच सांगपाची गरज ना ते सगळे वर्क काम चालू जाले काय सगळे ह्या कार्यशाळेन पावता आनी आपलें जें कितें काम वांटलेलें आसा ते प्रमाणे ती कामां स्मुथली हांगसर सगळी जाता. सो ते सांगपाक इतलेंच सोदता की कलाकार एकटो एक कलाकार कांयच करूं शकना. कलाकार जर कितलोय बरो आसलो जाल्यार टीम वर्क हें करचेंच पडटलें. येदे व्हडले जर सेट आमी उबारतात तेन्ना इतके लोकांचो जर सपोर्ट ना, इतके लोकांचो जर उमेद ना जाल्यार हें काम केन्नाच जावपाक शकना. सांगपाचें गजाल तुमी सांगले तशीच की मंडळाक सगळे एप्रिशिएट करता, बाकीचे टिमीक कोण आसा ते लोकांच्या नजरेन येना, पूण मेन सांगपाचें कलाकारा पेक्षा जी फाटल्यान कलाकाराच्या वांगडा उबी रावल्ली टीम आसता ती इम्पॉर्टंट आसता. तेजे सपोर्टा खातीर आनी तेंचो कॉन्फिडन्स आसा तेंचो एक्चुअली सांगपाक म्हणल्यार तेंचो ओवर कॉन्फिडन्स म्हणपाक शकता. ते म्हाका ओवर कॉन्फिडन्स दिता, बुस्ट करता. पूण तेंच्या हेज्या वयल्यान हांव आयज इतल्याक पावला. पूण मेन जी आसा त्या टिमीक हांव म्हाज्या मनांच्यान हांव तेंकां तेंचेर हांव प्रेम करता. कारण एक सायडीन म्हाजी कला आसा आनी एक सायडीन ही फूल टीम आसा. हितूनची जर ही कला गेली जाल्यार ही टिमूय वतली आनी टीम गेली जाल्यार ही कला वतली. अशें आसा. तसो सगळे इम्पॉर्टंट आसा ते सगळी ही टीम आसा तेजेर. एंडेड ऑन अ व्हेरी इंटरेस्टिंग नोट. तुम्ही जर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ जर भोंवतात आणि तुमकां खंयसर जर मूर्त दिसत जाल्यार डेफिनेटली त्या मंडळाक म्हणाच की खरेंच मूर्त बरी आसा किंवा डेकोर बरो आसा किंवा सगळी अरेंजमेंट बरी आसा. बट ती मूर्त पळयतना पळय त्या आर्टिस्टाक सुद्दां रिमेंबर करा. तो आर्टिस्ट मे बी कोण हे तुमकां खबर आसचें ना. त्या आर्टिस्टा फाटल्यान एंटायर टीम, जशें नंददीप बाबान सांगलें की ताची टीम आसा, तांचे पेशन्स आसा, तांचो हार्डवर्क आसा, जो फाटले 2, 3, 4 महिने तांच्यांनी अथक परिश्रम करून ती मूर्त तुमच्या फुड्यान घडयल्ली आसतली. आणि एक इंटरेस्टिंग गजाल इज बरे बरे जे मंडळ आसा वेगवेगळे आणि ते जर भोंवता भोंवता तुम्ही पळयता, आय वूड से करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, 70% तरी इट शूड बी हीज मूर्ती दॅट इज बीन देअर ऑन डिस्प्ले. जर तुम्ही खंयची मूर्त पळयता तर मुद्दम नंददीप बाबाक याद करात आणि आय एम शुअर की ती मूर्त थंयसरली असेल. आणि एक इम्पॉर्टंट गजाल की 25 वर्सां एक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ कंप्लीट करता, साजरो करता, तो म्हळ्यार कुर्डी गांवांतलो. त्या कुर्डी गांवान मुवमेंटाचो गणपती आसा. फर्स्ट टाइम मातयेंतल्यान तांच्यांनी साकार केलेली मूर्ती, मुवमेंट आसा तांकां. तो मुद्दम तुम्ही आवर्जून ह्या मंडळाक भेट दिया. तशेंच तुम्ही वेगवेगळ्या मंडळांनी जेन्ना वतले, जशें तांच्यांनी सांगले की वेगवेगळ्या मंडळांनी वेगवेगळ्या कलेच्यो तेंच्यांनी डिस्प्ले केल्ले आसा, तेंचे आर्टवर्क थंयसर आसा, मूर्त तांची आसा. सो आवर्जून पळया. नंददीप बाब, थँक्यू व्हेरी मच. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. आणि आमचो असोच विश्वास आमचो तुमकां, म्हाजी तर अपेक्षा आसा की तुमी असोच तुमचें काम अशेंच जावचें आणि सगळ्या मंडळांनी तुमचें जेन्ना काम लोक पळयता तेन्ना तुमचें अशेंच कार्य आसचें. आय वुडंट नो वेदर कला आणि पैसो तुम्ही कशे बॅलन्स करता, बट तुम्ही सध्या जे बॅलन्स करता ते असेच तुम्ही बॅलन्स करीत राहा. आणि ऑब्वियसली पळयणाऱ्यांचो आणि आमचो सदैव तुमकां पाठिंबो आसतलो. देव बरें करूं.